सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून आमी भेटयता शॉन रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को ब्रगांजा हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात फादर आल्बीन जो आमकां जायते पावटी आमचे फिरगोचेन मिस करूंक आनी आमकां आदार करूंक येता ताचे पासत मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक क्लारा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया सावियो आनी सरिना क्रास्टो आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज भावार्थाची दिवटी भेटयतात रेजिना मुंदी रिचर्ड स्वामी आनी फामील बिहायंड एनएसडी एबिसन अल्मेदा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया पवित्र सभे पासत मागुया आमच्या सोपून गेल्ल्या पाप साहेबाक सर्गीचें सूख फावो जावंक आनी तेच बरोबर आमकां नवो पाप साहेब विचून काडपाची जी पद्दत चालू जावपाची आसा ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आमचे पवित्र सभेचेर जें सगळें वायट आयिल्लें आसा वो येता भो करून आमच्या देशान वेगवेगळे भाशेन आमचे पवित्र सभेचेर धुमाळो जो जाता ताचेर पवित्र सभा घट्ट रावपाक आनी भावार्थान वाडूंक आमकां देवाची कृपा मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं बाबा भयणी आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग्यून फिलीप आनी जाकोब ह्या दोन दुतांची परब समोरमता दोगूय रोग साक्षी कशे जेसूची गोवाय जावन ते आपलो जीव ताणें समोर पिलो हाच्या दिसाक आमी तांचो उगडास करतना ह्या दोन दुतां भाशेन आमी जेजूची पाटलावदारां दोन दिसाक ताची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक तयार आसूं आमकां ह्या मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी घे सोदकार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो सिंह सारून सांगता मनांतून प्राणांतून सारून वायटांतून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या पासत भगवून सदां सांगवार मरे सगळ्या गरजांक भोगता आनी तुमकां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या विनोदी करात प्रार्थना मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन देवाची महिमा आमी गावया For us,
सर्वेस्पोरा कोनवाड्या बापा जेजू खातीर आपले रोगोत वारोयले त्या तुझ्या दुर्नुता बागेवन फिलिपाची आनी जाकोबाची आसामी परोम समोरोमताव तांच्या मागण्यांक खांदी आनी तुझ्या पुताच्या कुश्टा मोरनांत आनी पुनर्शिवणपणांत आमकांय वांटो दी अशें तुका रूप पडून सासनाक दादोशी जावंक आमकां फावो कोर हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या हा सासना भागिवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां परगोट केला, तुमी मानून घेतलां आनी तीर बावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाच्या तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगोट केलां, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो, पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन दुतांक. सोर शेवटी म्हाकाय दीस बोचे आदीं जल्मल्यांक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. सगळीं बारबर म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यारूच ना, ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताडो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. उद्गार. सुमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Survispo तुमचे सवे असो. Suava pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान.
जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच उस्तोंगी उलोयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजी नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो पाहाली. मोगाड बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागेंत फिलीप आनी जाकोब ह्या दोगूय धर्मदूतांची परब समोरुमता. आमच्या गोंयच्या ह्या महादोन प्रांतांत कुट्टाडची फिरगोज ह्या दोगूय सांतांक भेटयलेली आसा. दोगूय धर्मदूतां सेंट्स फिलीप एंड जेम्स. आयच्या दिसा ही परब समोरुमताना थोडेशे आमचे लक्ष ह्या दोगूय धर्मदूतांच्या जिविताचेर आमी घालुया. बागेंत फिलीप सगलो उत्सवीक म्हणजे उमेदीन भरलेलो मनीस. तो जेजूचो शीस आसना, पूण जुआं बातिस्ताचो तो शीस आसता. आनी जेन्ना तो वाटेर वेता आंद्रे बरोबर, तेन्ना जेजूक ते भेटतात आनी तूं खंय रावता अशें विचार ते जेजू कोत्ता. तेन्ना जेजू म्हणटा, याद आनी पळयात. आनी खरेंच हें पळोवन तो जेजूचो पाटलाव करता. वस्तो दुर्दूत जाणें नातानियेलाक जेजू सोशी येलो आनी म्हणलें, वस्तो मसियास येवचो आसा तो. आनी ताका ताणें इंट्रोड्यूस केलो. बाबा भयणीनो, निकोदेमाक पळोवन जेजून म्हणलें, हाचे सोबेक कसलेंच भासकोड पडना. काय बरें, नातानियेल जेन्ना जेजू सोबे आयलो तेन्ना फिलिपान ताका इंट्रोड्यूस केलो जेजू. फिलीप जुआंच्या शुभ वर्तमानान जायते फावटी आमकां आयकूंक येता. 5,000 जेन्ना ते भुकेले आनी तांकां कांय खावंक नासली, 5,000 लोकांक उंडे आनी मासड्यो दिवन किरीत भाशेन तांची भूक मारली ते आमकां मेळटा. आनी जेजू विचार करता तो शीस वो फिलीप. ताका जेजू विचार करता, हांगासर कोणा लागीं आसा कितें? आनी तो येवन जेजू लागीं सांगता, वय सायबा आसा, मासडी आनी उंडे आसात. आनी जेजू म्हणटा, हांगासर हाड. तांचेर आशिर्वाद घालता. सुमार 5,000 लोकांक भाव भयणीनो तांचें पोट ते भरतात. होच फिलीप किरीत भाशेन आपल्या जिवितान जेजूचो गोवाय जालो. आनी म्हणटात की ताका मार्तीरपण ग्रीस मॉडर्न ग्रीक थंयसर फावो जालें. कसो ताका मारलो? जेजूचो गोवाय कसो तो परगडटालो उमेदीन. सिरिया,
जावं त्रिशिया जावं ग्रीस हांगासून तो पोरगुट्टा आसतना ताका तांणी धरलो आनी जिवेशी मारलो आनी ताका पोत्तो भावा भयणीनो तांणी हुमकुळ्ळो आनी ताका मारलो. जेजू खातीर गोवाय तो जालो. आयच्या दिसाक आमकां मेळटलो इतलो तो उमेदीन भरलेलो तो जेजू लागीं विचार करता, सायबा आमकां बाप कोण तो दाखय. कित्याक ताका भितरल्यान तान उमेद आसली बेगीन बेगीन हें जेजूचें राज सगल्याक फांकारूंक बरे तरेन तें परगटूंक आनी खरेंच आपल्या जिवितांत तें करूंक तो बाबुरलो. जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता, कित्याक वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. इतलो वेळ हांव तुजे सोबे आसलो फिलीप आनी तुवें म्हणलें आमकां बाप दाखय. हांवूच तो बापा सोबेंतान आयला, बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा. आनी उतरां भावा भयणीनो फिलिपान आपल्या जिवितान खोलावन घेतली, आपलें जिवीत बदल्लें. जेजू खातीर तो मेलो, एक मारती रॉक साक्षी कसो तो मेलो. दुसरी गोश्ट आमी म्हणटा जाकोब हाची खबर आयकय. आल्फियसाचो पूत आमी म्हणटा जेकब ओ जेम्स द लेस अशें ताका जायते पाचारतात. आनी ताणें कितें भाशेन आपल्या जिवितांत एक चीट बरयली, द एपिस्टल ऑफ सेंट जेम्स. आमी नव्या करारान तें वाचता जायते फावटी. ताणें जेजूची गोवाय दुसऱ्यांक दिली. जेरुसलेमांत वडील कसो तो जालो आनी जेरुसलेमांत एक खरो रोख साक्षी परगट्टा आसतना वयतान तेंगशेरसान देव मंदिरांतान ताका सोकला उडयलो, परतून वयर येलो, परतून सोकला उडयलो, परतून वयर येलो, परतून सोकला वयलो भाशेन ताका जिवेशी मारलो. जेजू खातीर हे दोगूय दोन दूत भावा भयणीनो मरूंक राजी आसली. कित्याक जेजू काय बरें म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आनी ही ओळख ताणें घेतली जेजू सरची. जेजू सोबे रावले. जेजूची चाल, जेजूचें प्रवचन, जेजूच्यो मिलाग्री, जेजूचें सगळें जिवीत ताणें आपल्या जिविताक आपणायलें, नियाळलें आनी खरें ते साक्षी कशें मेळ्ळे. भाव भयणो, जेजूची उतरां ताणीं खोचोवन दवरली. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो. जेजूचे गोवाय जावंक खरें वावुरता आसतना ताचे खातीर रोगत वारूंक ताणीं मागलें. आनी हें करता आसतना भावा भयणीनो तांकां खरेंच बापा सोबे एक वरदान कशें मारतीरपण फावो जालें. आनी जेजू म्हणटा, पुता सोबें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवेन मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. आमकां एक देख, आज हे दोन दुतांची परब आमी समरुमतना आमी कितले फावटी आमचे खुरीस व्हरता तें आमकां विचार करीत. ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात. ल्हान ल्हान आमकां सॅक्रिफीस करूंक उलो मारता. ल्हान ल्हान आमच्या जिवितांत येता ते त्याग करूंक देव आमकां आपयता. आमचो खुरीस जायते फावटी आमकां भारी जाता, आमच्यान व्हरूंक जायना अशें आमकां दिसता. असले वेळार ह्या दोन दुतांची नदर मारुया. खुशालकायेन आसत्या तोंडान जेजू गोवायते जाले. आमी आमचे खुरीस व्हरतना आसत्या तोंडान जेजू गोवाय जावंक आमकांय करपा आनी बोड मागतना आमचे पोवीस सभेक किरीत भाशेन वडील फावो कर. सद्याक आमची पोवीस सभा सेदे वाकांते म्हणजे थंयसर आमचे वडिलाचें सीट वेकंट आसा. म्हणटकच थंयसर किरीत भाशेन आमकां फावो तो वडील मेळूं म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागू. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. After
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा भाग्यून फिलीप आनी जाकोब हांचे पोरबे समोयार आमी तुका वोमताव ती देणी तूं स्विकार कर. कुश्टा दोगदांक सांपडल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितोड निर्मोळ मनाची भोक्ती जावं दी. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सूर कार्य आनी सोताय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उच्या आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मताचे बुन्यादी तीर आनी गोड बांदून दवरल्या. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco gód porgotuja. Tuja górsani ponowci podpoda porwi. Tore lata sorgi sobia. Sonsaracia sorondara amci sorgongo. Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणे उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चेपोवी सोबेचो उगडास कर किरीत भाशेन सदैवाकान ते आमचे नव्या येवच्या आसा त्या बाप साहेबाचो आमी किरीत भाशेन मागण्यान आमी किरीत उगडास करता फिलीप नेरी आनी सिमाव आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनू शिवणपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत सपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता किरीत भाशेन फिलीप आनी जाकोब आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापाच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
तुझे शिवाय कोसळोच म्हाका शिवना. तुमी आमकां बाप दाखयतलेंच आमकां पुरो. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मूळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतां फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून ह्या जेजूचे गोवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकर. हॅपी फीस्ट टू एवरीवन. गायन घेऊया U33 पेज नंबर 248. U33.